प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 5वो विसवोर, वोड 31 ते 47 पर्यंत. John chapter 5 verses 31 to 47. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजे गोवायकेक मोल ना. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता तिका पूर्ण मोल आसा म्हूण हांव जाणा. तुमी तुमच्या निरोप्यांक विवाहाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायकेचेर दवरलोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारणा पासून उलयतां. ज्यो हांव एक जळटी आनी लोकलोकीत पणटी जावन आसूं आनी ताच्या उजवाडाक कितलो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवायकी, जिवाचे गोवायकी परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्या, हांव करतां तीच कामां. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दिता. बापान म्हाका पाठयला आनी ताणेंच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रूपूय तुमी कदींच पळोवंक ना, आनी ताचो सोब तुमचे भितर रिगलोलो ना, कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी भावार भिविना. धर्मशास्त्रांच्या बरोवप्यांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीट घालून शिकता. खरें म्हणल्यार तीच म्हजे विशीं साक्षी दिता. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर म्हजेशी येवंक तुमी राजी ना. मनशाचो जो मान म्हाका मेळ्ळो तांची हांव परवा करीच ना, पूण हांव तुमकां पक्की कळपता. देवाचो मोग तुमचे सवय नाच. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव आयलां, तरी तुमी म्हाका मानून घेना. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतले. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येता, कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जाता. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी परवा करीच ना. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजो नाका. मोइजेसाचेर तुमी भरवंसो दवरता तर तोच मोइजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोइजेसाचेर भावार्थ दवरलोलो जाल्यार म्हजेरूय तुमी भावार्थ दवरतो आसते, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपाचेर तुमकां भावार्थ ना जाल्यार म्हज्या उतरांचेर कसो म्हूण तुमकां भावार्थ आसूं येता. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू गोवाय दिता. आनी हे आयचे 44 वडीन जेजू आमकां कितें म्हणटा? तो म्हणटा, तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत, कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खोशी जातात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी परवा करीच नात. भाव भयणीनो, एका मनशाचें सैम जावन आसा दुसऱ्या कडसून मान घेवपाक, ताका थंयसर बरेंपण मेळोवपाक. आनी आमी सदांच चिंतता आमच्या मनशापणे की दुसऱ्या मनशा कडसून आमी बरें मेळ्ळें, आमकां मान मेळ्ळो, कोण आमकां बरें केल्लें म्हणलें. पूण भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या मनशाच्या सैमान आमी चलता तर हें मनशाचें सैम फकत चोत्राय आमचेर दवरता. आमचेर, आमच्या कन्याचेर, आमच्या बरेपणाचेर, आमच्या सैमाचेर. पूण ज्या दिसा आमी खरेपणी जेजूक आमचो समी देव आनी सोडवणदार मानून घेता तेन्ना भाव भयणीनो, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता
आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता आमचे मनशाचे सोयम जे आसा ते कमी जाता आनी आतां आमची चोत्राय जेजूचेर पवित्र आत्म्याचेर धरून आतां आमी आमची चोत्राय आमचेर सोडून आतां आमी चोत्राय आमी देवाचेर दवरता आनी दुसऱ्यांचेर दवरता. आयज बाबूणीनो जेजू आमकां ह्या शिवर्तमानांत कितें शिकयता तो शिकयता हें जे मनशापूण सोयम जे आसा आमचे द ह्युमन द कार्नल ऑर फ्लॅशी पर्सन आनी आत्मीक मनीस स्पिरिच्युअल पर्सन ताचे मदें कितें अंतर कितें आसा कितें डिफरन्स आसा हें शिकयता. जेजू आमकां सांगता की ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमीत देव आनी सर्वोंडार मानता आमी जेजूक मानून घेता तेन्ना पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आतां देवाच्या उतराची आमकां सजमणी मेवता. आनी जेन्ना आमकां बाबूणीनो देवाच्या उतराची सजमणी मेवता कशी जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता जेन्ना आमकां कोण देवाचें उतर शिकयता आनी बाबूणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता त्या उतराची शिकवण आमकां मेवता ती सजमणी मेवता. आतां आमी एके भाशेन एक नवो जल्म घेता आनी देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक घेता आमच्या मनाची नडसणणी करपाक. आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नडसणणी करता आमची चोत्राय आतां आमचेर सोडून आमच्या मनशा सोयमार सोडून आतां आमची चोत्राय आमी देवाचेर दवरता आनी आमचें सोयम जें आसलें मनशाचें तें आतां देवाचें जाता. आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें सोयम पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाच्या उतराचेर धरून आतां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन आतां. तर भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी एक नवी रोसना जाल्या हें पातकाचें सोयम जें आमच्या भितर आसलें तें तुटोन वेता तें काबार जाता आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आतां आमच्या मनाची नडसणणी करूंक पावता. आतां आमच्या मनशा वयर हें जें आमची कूड जी आसा तें ताजेर चोत्राय सोडून आमी आतां आमच्या मनाची नडसणणी करूंक आमी पावता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तर आयज भाव भयणीनो आमी केन्नाच आमचेच व्हडपण पळोवपाक आमी चिंतिना पूण आमी आतां आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता आनी आतां कोण आमकां कितें वायट म्हणीत जाल्यार कोण आमकां नाकारीत जाल्यार आमी ताजेर चोत्राय धरिनासतना फकत आमची चोत्राय आतां देवाचेर वेता देवाच्या उतराचेर वेता आनी देवाची खोशी करपाक आमी एक एकल्या तोडेर एक एकल्या दिसा आमी करूंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना जेजू आमकां सांगता की आमी आमची चोत्राय ताजेर धरूंक जाय ताज्या उतराचेर धरूंक जाय आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाय आनी तेन्नाच की आमी खरेपणी क्रिस्ती जिवीत जियेतल्या हें करपाक आयजतान आमी सगळीं देवाच्या उतराचेर चोत्राय दवरुया जेजूचेर दवरुया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन आमच्या मनाची नडसणणी करून आमी आतां देवाचें उतर पाळपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव